वंदिया सर्वेस्पराता कनावळ्या महिमा ताची गाजोया वैभव तसो प्रगट्या गीताचे गाव्या मधुनादा गाव्या स्तुती ताची उल्लासा बाप तो सर्वांसो मोगानम कापोसो बाप तो अधिक मोगासो वंदिया सर्वेस्पराता कनावळ्या महिमा ताची गाजोया वैभव तसो प्रगट्या. देवरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो. पास्का कड्याच्या 6व्या इतराच्या देवस्तुतीक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडी निमती इगर्ज्यो सगळ्यो बंद जाल्यात. इगर्जेक वचून मिसाचें बलिदान पेटोवंक जायना. त्या सर्व आमच्या फिरगसकारां खातीर तशेंच पुनशेताच्या भक्तेकां खातीर परगांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर तुमकां समेस्तां खातीर हें मिसाचें बलिदान पेटोवचें जावन आसा. ह्या संदर्भात तुमचे खातीर विशेश करून मागतल्या प्रतिरितीन कोरोना पिडे वळख जाल्ल्या पासून कश्ट जाल्ल्या पासून तशेंच कोरोना पिडेंत देवाधीन जाल्ल्यांच्या आत्म्या पासून तशेंच कश्ट जाल्ल्या कुटुंबादारां पासून रडतल्या रुदान करतल्या कुटुंबादारां पासून विशेष करून आमी मागता. ह्या संदर्भात आमच्या देशा खातीर आनी देशांत कोरोना पिडा भोव बळादी विस्तारता ह्या संकश्टांतल्या निवारच्या खातीर विशेष करून मागया. सुदामारी लाभलेल्या बरेपणाक अर्गां सहावण दितात. अर्सुल्ला आनी क्रिस्टीन सिक्वेरा मदर तेरेसा वडो सकिनाका मुंबई तेजस डिसोजा 12व्या वर्साचो जल्मदिवस आचरण करच्या संदर्भात मदर तेरेसा वडो रिटा सुरेश आनी मेरी पवित्र गर्ल्स वडो लिना वलेरियन कुटिनो सांसूद वडो जसिंता डिसोजा मदर तेरेसा वडो अर्गा जावन बडयता ग्रेगरी लॉरेन्स मेंडोन्सा बेंगलुरू देवाधीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस अल्मेडाच्या आत्म्या पासून मिस्तिता अलेक्स अल्मेडा अर्गा मिस्तिता हेरल्ड डिसोसा मुदरंगाडी कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या संध्या आत्म्या मिस्तिता जोसेफ रिटा लुईस फेर्नाल दुबई. जल्मादीस संदर्भी मोनिका डिसोजाच्या जल्मा दिसा संदर्भी देवघर सनबडयता सल्वद डिसोजा बोरिवली मुंबई. अर्गा सनबडयता लिल्ली नजरेत विक्रोली मुंबई. कोविड पिडेंतले कुटुंबाच्या संध्यांनी विगेन्स गूण जावचे रित्यान इग्नेशियस जेसिंता कॅरिन पिंटो तशेंच रोशन आनी रियोला डिसोजा हांकां विगेन्स गूण जावच्या तेसां वसोत मीस पेटयतात. तशेंच 40व्या वर्साचो लग्नाची वयताचो संभ्रम आचरण करच्या वक्ता देवार्गा सनबडयतात. इग्नेशियस आनी जेसिंता पिंटो बेंगलुरू 50 वर्सांच्या लग्ना जिविताचो संतोष संभ्रमच्या ह्या संदर्भात अर्गां विस्तितात. अम्ब्रोज आनी जेसी नजरेत कलिना मुंबई. कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या रॉड्रिगेस कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या संध्याच्या आत्म्या मिस्तिता आयरीन रॉड्रिगेस मुंबई. अर्गां मिस्तिता आयरीन रॉड्रिगेस मुंबई. तशेंच अर्गां मिस्तिता किशोर आनी विडा मिनेजेस आनी कुटाम कुवेट. ह्या सर्व बसोत मागया हांव संबिस्तां बसोत मागया जे कोणा मगतान बसयला हांव सोडास करून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो
मनशां थंय आदीक एक शेगूण जावन आसा मोग. मोग हर एका मनशा थंय आसा. तो पातक्यां थंय आसा, भाग्यवंतां थंय आसा. तो कपट्यां थंय आसा, नितिवंतां थंय आसा. तो गुन्हेगारां थंय आसा, तो बरेपणां थंय आसा. आनी हो मोग आमचो निश्कळंक जावंक जाय. हो मोग निश्कपटी जावंक जाय. हो मोग सोम्याच्या मोगा सारको जावंक जाय. हो मोग देवाच्या मोगा सारको जावंक जाय. आनी हो मोग जावन आसा देव. हो मोग देवा तावन येता. तो मोग आमचो करून आमी घेवंक जाय. देखून जेजून म्हणलें आसा, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावसय. असलो देवा तो आयिल्लो मोग आमचे ती आनी आमचे थंय आसलेलो तो देवाचो मोग पेल्या थंय वांटूंकूय जाय. हाची कृपे तेणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ समानान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मोगळा जेजू तूं जावन आसा मोग. तो मोग देवा तावन तूं आयिल्लोय. तुजो मोग आमचो करून घेवंक आमी चुकोन पडल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापून बोगसणें मागोन म्हणटा. दया दाखय सुमिया आमची काकूट कर. दया दाखय सुमिया आमची काकूट कर. मोगळ सुमिया हो मोग देवा थंय आसलो तुवें आमचे थंय वांटून घेतलोय. तोच मोग हेरां थंय वांटून घेवंक तुवें आमकां उलो दिलोय. पूण आमी स्वार्थी जाल्या. आमचे संगत मात्र तूं मोग आमी दवरलो. हेरां थंय वांटून घेवंक आमी चुकोन पडल्या. ह्या मुखांतर पेल्याक आनी तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापून बोगसणें मागोन म्हणटा. दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूट कर. दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूट कर. देवा तावन आयिल्लो मोग आमी घेतला. तसो मोग कश्ट जाल्या आमच्या भावा बेटी थंय वांटून घेवंक म्हाका उलो दिताय. म्हज्या मोगाच्या सोम्या आधुनीक आकांताच्या परिस्थितींत कश्ट जाल्ल्यान थंय तो मोग दाखोवंक हांव फाटीं सरलेलो आसा. स्वार्थी जाल्लो आसा. गर्वी जाल्लो आसा. हेरांच्या दुखांक कारण जाल्लो आसा. पश्चातापून बोगसणें मागोन म्हणटा सोम्या. दया दाखय सुमिया आमची काकूट कर. दया दाखय सुमिया आमची काकूट कर. सर्व पदवेदां देव आमची काकूट करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा 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 देवा कुंसली आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सोमिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता. सोमिया देवा देवाची तू संसाराचे पाप काढता.
आमची काकूत कर. तो बापाच्या उजव्या बसला, आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची महिमे जेजू Christ. Ye close to Povit, ye close to Ishwa, ye close to Parameshwar. Amen, 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 Amen. प्रार्थूया. इकडे परतोडे दापया. आमच्या घर सांगती ते सामगातील विशेष करून आम्ही मागे. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, तूं मोगस देवा, तुज्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुजें जिवीत मेळोंक ताका तुवें संवसारांत धाडलोय. तातूंत तुजो मोग सारको उगडापो जालो. ह्या मोगाक बापाची आमी करी भुरगीं जावंक आनी एकामेकाचो मोग करून तुज्या मोगान जियोंक जेजून बसयलोलो देवाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पेद्रू घराच्या उमराशी पावतच कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडोवन पांयां पडलो. पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें, उठ, हांव एक मनीस. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्याय वंशचो जाल्यारय देवाक मानवता. पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताजो संदेश आयकून आसलेल्या सोमेस्तांचेर पवित्र आत्मो देवलो. जुदेव न्हय आसलेल्यांचेरय पवित्र आत्म्याचें देणें वतलें तें पळोवन पेद्रू सवें आयलेले सुन्नत केल्ले बावडती विजमीत जाले. कित्याक ते आठव्या भासांनी उलयताले आनी देवाक वाकणटले तें तांणी आयकलें. तवळ पेद्रून म्हळें, जसो आमकां तसो तांकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळो आसता तांकां उदकान स्नान दिवंक कोणी इन्कार करीत वे अशें तांकां जेजू क्रिस्ताचे नांवे पवित्र स्नान दिवन ताणें फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणा सांगाता राव म्हूण ताणें ताचे लागीं विनंती केली. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सजनांगावुजी आपली सर्वान सर्वेस पोरान कळीत केल्या. सजनांगावुजी आपली सर्वान सर्वेस पोरान कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. कित्याक ताणें केल्यात विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावड्या जंय ताणें आपणायला. सजनांगावुजी आपली सर्वेस पोर कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण केळीत केल्या. जनांगा उजीर आपली नितने उगडल्या. इस्रायलच्या घराण्या थंय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. सजनांगावुजी आपली सर्वेस पोर कळीत केल्या. सजनांगावुजी
आपले सडवण सर्वेस पोरा हळीत केल्या. सांजुवांच्या पयल्या पात्रांतले वसाप मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करया, कित्याक मोग देवा तावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करी नासलेल्या देवाची वळख सुना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकच पुताक संवसारीत धाडून ताणें आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केलो. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार आमच्या पदकाचे पारिपण दिवचे खातीर देवान आपल्याच पुताक पाठयल्यात. ह्या मोगाचे खरेपण आटापून आसा. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. भगवंतू जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वर्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळचे जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे ते आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं उलयलां. ओ म्हजो उपादेश, हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टां पासून आपलो जीव दिवचे प्रासवत तो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडें हांव तुमकां साखर म्हणना, कित्याक साखऱ्याक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकलें सकट तुमकां हांवें कळीत केलां. तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. तुमी भायर सरन वचून फळ दिसय, उरचें तसलें फळ दिवचें म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां दितलो. ओ म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हे. वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणींनो आनी भुरग्यांनो, मोग इंग्लिशान लव, कन्नडांत प्रीती म्हणटा आमी. मोग नातलोलो मनीस ना. मोग हर एकल्यांतय आसा. मोग भुरग्यांतय, मोग युवा जाणांतय, मोग हाजरी जोड्यांतय, मोग आवय बापायंतय, मोग मालगड्यांतय, मोग उदरप्रायेच्या मनशांतय आसा. मोग फकत मनशांतय मात्र न्ही, मोग मन जातींतय आसूं आमकां पळोवंक मेळटा. कुंगडाच्या पिलांचो आपली आवय कोंबी मस्तो मोग करता, मस्तो जतन करता. काही एणे तेणें उस्तो न्हू त्या धाकटुल्या पिलांक खावंक दिवंक ती पेसाडटा. गुण पक्के साला आयलो तर ह्या गुणेच्या पक्के सालाच्या वा इतर सुकण्यांच्या
वा मनजातीच्या पासांतले राखूंक आपलो जीव समेत ती रिस्केर घालता. जावं पुरो सुणी जर तर थंयसर एक सुण्याचें पील आसा, त्या सुण्याची आवय त्या पिलाची जतन करता. ताचे लागीं कोणेय येनातले बरी, सगळ्यांक ती जोर करता आनी वेळा काळा सरी सावन ताका आपलें दूद दिवन पोसता. घरांत असलें माजर आपल्या भुरग्यांचो मस्त मोग करता, पिलांचो मस्त मोग करता. खंय तरी रिस्क आसा जाल्यार ताच्या गुमटेक धरना, एका जाग्यार तो आनी एका जाग्यार ती लिपोवन दवरता. वेळा काळा सरी जावन भूक लागल्या वेळार तांकां दूद दिता, ताचें संरक्षण करता. काही भायर येयली जीवदाळ मारन गी, काय इल्लेशें उंदीर गी मारन ताचें थंय जावन हाडन त्या भुरग्यांक ती कावयता. आनी अशें माजर आपल्या भुरग्यांक थंय आपलो मोग व्यक्त करता. गाय वासरू घालें तर त्या गायीन त्या वासरा सोकरचो मोग इतलो आनी तितलो न्हय. आपल्या उंटेचें दूद खावंक ती सोडता. दूद चिंवतना सगळें आंग ती आपल्या जिबेन लेवन भुरग्याक नितळ करता, भुरग्याक मसाज करता, भुरग्याचो जीव घट करता. आनी अशें भुरग्या खातीर सगळें समर्पण ती गाय करता. जावं पुरो आमी वॉट्सॅपार या यूट्यूबार आमी जायते व्हिडियो पळयता. जावं पुरो एक आश्वेल, करडी म्हणटा हांव कन्नडांत, बेर म्हणटा इंग्लिशांत, आश्वेल पळयलें. त्या धाकटुल्या आपल्या भुरग्यांक कसो हायवे क्रॉस करना शबीतायेन राणा कुशीन सुमकोन वता. तो व्हिडियो थोड्या दिसां फुडें हांवें पळयलेलो आसा. आनी ती आवय त्या धाकटुल्या आश्वेलीच्या भुरग्यांक जायतो मोग करून कश्टांनी म्हणलें बरी, धैर्यान म्हणलें बरी, आपलो जीव रिस्केर घालना ती शबिताक रानां पावयता. जावं पुरो खंयचीय मनजात तुमी पळयली जाल्यार भुरग्यां खातीर आपलो जीव दिवचें तें एक साहस कशें थंयसर भोगता. धाकटुलीं पिलां काडलेलीं, पारव्याचीं पिलां गुडांत आसलेलीं, ताका पाकोटे येवनात, आनकी आंगाक तांच्या पाखां फुलोवंक नात. असले संदर्भार आवय पारवो भायर वता आनी एक गोवाचो कणगी, तांदळाच्यो कणगी सुनान त्या भुरग्यांच्या तोंडांत घालचें आमी पळयता. कितलो मोग त्या भुरग्यां खातीर ती करतात, कितलो त्याग ती करतात. आनी खंडीत हो मोग तांचो न्ही, हो मोग देवाचो म्हणलें आमी थंय तावन समजून घेवं येता. मनजातीच्या आनी सुकण्यांच्या आनी प्राणीच्या मोगांत थंयसर स्वार्थ ना, फकत निस्वार्थ मात्र, निस्वार्थ मात्र. किन्यांतल्या मशाई मार म्हणल्या एका रान मनजातीच्या सुवातेर आमी थंयसर गेल्या जाल्यार नमोनमोनेच्यो मनजाती थंयसर आसात. आनी नमोनमोने मनजाती सांगता तांची धाकटुलीं पिलां आसात. आनी ह्या पिलांची ती आवय कितली जतन करता. जावं पुरो वाघ, जावं पुरो सिंह, जावं पुरो थंयसर आसले चिरते, जावं पुरो हस्ती, जावं पुरो रानदुकर, जावं पुरो थंय आसले वायल्ड बिस्ट वा रानरेडे, खाटी, कसलेय जावं पुरो आपल्या भुरग्यांची इतली जतन करतात. लागीं सरोन आसले दुस्मान भुरग्यांक कांयच बदक करनातले बरी, इतल्या मोगान ताचे सांबाळ करून आसात. आनी थंयसर आमकां दिसून येता हो मोग खंडीत देवा थंय आसलो तो मोग. मनजाती थंय आसा, मनशान थंय आसा. मनशान थंय तो मोग विविध रितीचो आसा. तो जावं पुरो स्वार्थ आसो, तो मोग जावं पुरो निस्वार्थपण असो, तो जावं पुरो मोग सैमीक ओडणेचो, तो जावं पुरो मोग तो भाव भयणीचो, तो जावं पुरो तो मोग इश्टा मित्राचो, तो जावं पुरो तो मोग आवय बापाय मदलो, तो जावं पुरो तो मोग आवय बापायन भुरग्यां मदलो. नमोनमोनेचो मोग आमी मनशां थंय पळोवंक मेळटा आमकां. पूण आवयचो मोग तातूंत एकदम परफेक्ट मोग, एकदम अपुट्ट मोग, निस्वार्थी मोग, खंयसरीस थंयसर स्वार्थ नासलेलो मोग आवयचो. तुमी जाणात
जायते जाणां आवयो तुमी हें देवाचें उतर आयकतात. तुमच्या भुरग्यांक तें आसो तुमकां मोग इतलो आनी तितलो न्ही. तुमी उपाशी आसल्यार भुरग्यांक तुमी उपाशी घालूंक अशें नांत. तुमी पिडेंत आसल्यार जर तर भुरगीं हुशार नात तर तुमची पिडा म्हूण तुमी लेखी नासतना भुरग्यांची जतन तुमी करतात. कांय इल्लेशें खावंक हातान घेतलें आनी तें खावंक मस्त तुमकां आशा आसा. जर तर तुज्या मुखार तुजें भुरगें आसा आनी खंडीत तें तूं खायनाय तें भुरग्याक दिताय. भुरग्याक एक उडको म्हणी तो दिताय. कित्याक तुज्या भुरग्यांनी केल्ल्यांत तुका दादोस काय, तुज्या भुरग्यांनी संतोष पावल्ल्यांत तुका संतोष. देखून आपणाचें पोट मारन, आपणाची भूक मारन भुरग्यांक खावोन भुरग्यांनी संतोष पावल्लें पळोवन दादोशी जावच्यो आवयो कितल्यो आनी तितल्यो नांत मस्त आसात. ही म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हो आवयचो मोग तो देवाचो मोग म्हणी येता. कित्याक म्हळ्यार त्या आवयक भुरग्यांनी कितलेंय केल्यारय बेजार ना. त्या आवयन भुरग्यांनी कितलेंय ददोस काय नासल्यार आवयक मोसोर जायना. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यां खातीर आवय सगळें दिवंक शकता. आपलो संतोष दिवंक शकता, आपले ददोसकाय दिवंक शकता, आपले रुचीचें काण दिवंक शकता आनी आपलें कितें आसा तें सगळें त्याग करूंक शकता भुरग्यां खातीर. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तो मोग देवातावन आयिल्लो मोग, निस्वार्थ मोग. कसलोच कपट नासलेलो, कसलोच कळंक नासलेलो, कसलोच स्वार्थ नासलेलो तो मोग. एक पुटींग एक आवय कसलेंय खाण घाताना आपलो भुरगो आयलो म्हणटाना आपणें खावंक वेचें तें खाण भुरग्याक दिता. ह्या संदर्भार तो पूत म्हणटा म्हाका खंडीत कडीत आसलें मम्मी म्हाका हें दिता म्हणून. आनी तो वळू ती मम्मी म्हणाली कितें म्हळ्यार भुरगीं आमी घातना लागीं आसतना आमकां खावंक मोन येना, ताणें केल्यार आमकां खुशी, तांणी खायचें, तांणी संतोशान आसचें. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, असलो मोग देवातान येवचो तो मोग निरंतर तो देवाक खुशी करूंक शकता. आयची वाचपां भोव अपुर्बायन आमकां विवारितात. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जुआंवच्या पत्रांत देवाचें उतर म्हणटा देव जावन आसा मोग, देव जावन आसा मोग आनी हो मोग देवातावन येता. रेस्पेराच्या मिसाक आमी गांवचें गीत आसा, किर्तन गांव मोग तो देवातावन येवचो, मोग सर्वेस्परा तुजे तावन तो देवान येता म्हणटा आमी. मोग सर्वेस्परा हो तुजे थंय आसा आनी तुजे तावन तो देवान येता. देखून देवाचें उतर म्हणटा जुआंवच्या पत्रांत आयल्या पयल्या वचपांत आमी एकामेकाचो मोग करया. कित्याक मोग देवातावन येता आनी जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. पळया ती आवय देवाची भुरगीं, ती प्राणियां, ती सुकणियां, ती मनजाती, ती जानवरां देवाची रचना आनी आमी हर एकल्यांनी तसलो निस्वार्थ मोग करन देवाची भुरगीं जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखच ना. मोग हर एकलो करता, मोग करिनातलो कोणूच ना. एक कुणीगारी आपल्या बायले भुरग्यांचो मोग करता, एक चोरी आपल्या कुटुंबादाराचो मोग करता, एक कळंकीत मनीसी तो आपल्या आपलो मोग करतेलोचो मोग करता. पूण तो मोग देवातावन आयिल्लो मोग न्ही, तो स्वार्थी मोग. थोड्याचो मोग स्वार्थी, थोड्याचो मोग कपटी, थोड्याचो मोग तो कळंकीत मोग, फायद्याचो मोग. हांव तुजो मोग करता कित्याक तुजे तोन म्हाका फायदो जायचे, फायदो आसल्यार मात्र हांव मोग करता. जर तर तूं म्हज्या कुशा प्रमाणे चलनाय जाल्यार तूं म्हजो मोग करनाय म्हूण देखून हांव तुजो मोग करना. एका काजोरी जोड्या मोदें जर तर दादल्याच्या कुशा प्रमाणे बायल चलना जाल्यार थोडे पटी दादल्यान म्हणचें आसा तूं म्हजो मोग करनाय, तूं म्हजी कुशी पाळिनाय, तूं म्हजो मोग करनाय देखून हांव तुजो मोग करना. थोडे पटी आसा. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मोग करतलीं तीं एकामेकाची कुशी करतात, एकामेका संतोशांची येतात, एकामेका माया मोगान जिवंक शकतात. देखून तो मोग
निष्कळंक जायचे, तो मोग निष्कपटी जायचे, तो मोग अपट्ट सोम्याच्या मोगा सारको जायचे. कित्याक देव म्हळ्यार मोग आमकां जिवीत लाभच्या खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीत धाडना. देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केला. पळया जेजू मारी फात, पळया देव जावन आसा मोग, वो मोग देवा थंय आसा, देवा थंय तावन तो देवान आयला. कोणा मारी फात? सोम्या मारी फात. सोम्यान देवाचो मोग आपणा तावन तो आमकां दिला. सोम्यान देवाचो मोग आमकां वांटून दिला. कसो? सोम्यान देवा थंय आसलो मोग आपणाचो करून घेतलो आनी आपणाचो आसलो तो मोग ताणें आमकां दिला. देखून आयच्या सुवार्थेंत जेजू म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगान रावचे. पळया देव जावन आसा मोग, मोग आसा सगळो देव आनी हो मोग देवा थंय आसा. तो मोग देवा थंय आशिल्लो तो सोम्यान आमकां दिलो आनी आमी आमचे थंय आशिल्लो मोग आमी एकामेका थंय वांटून घेवंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून तो म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावचय आनी म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा. तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळचा जाल्यार म्हज्या मोगांत तुमी रावतले. पळया देवाचे उपादेश, देवाची खुशी सोम्यान पाळली. पळया निमाण्या त्या ब्रेस्ताराच्या राती खुर्साच्या मोराण सुसुंगेच्या फुडें जेजू म्हणटा, बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयली काल्स निवार, पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं. पळया सोम्याच्या देवाच्या कुशे खातीर सोम्यान आपलें जिवीत समर्पिलें. म्हणजे पळया देवाचो मोग देवाची खुशी करच्या मारिफात जेजून आपणाचो करून घेतलो. तो मोग आपणाचो करून घेतलो. देखून जेजू देवा सवय रावलो, देव सोम्या सवय रावलो आनी तो सोम्यान आमकां दिल्लो तो मोग जर तर सोम्याची खुशी करून आमी पाळटाव जाल्यार, तसो मोग आमी हेरांतय वांटून घेता जाल्यार आमी सोम्या थंय रावतले आनी सोम्या आमचे थंय रावता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून जेजू म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावचय आनी हांवें तुमकां दिवचो उपादेश हो, तुमी एकामेकाचो मोग करचो. एकामेकाच्या कश्टां दुखां पावचें, एकामेकाच्या गरजां पावचें, एकामेकाच्या सुखान दुखान वांटेली जावचें, एकामेकाक आदार सुदारचें, कश्टतेल्यांक सांगात दिवचो, रडतेल्यांक बुजोवचें आनी विविधतेच्या पिडे शेडेंक वळख जाल्ल्यांची सेवा करचें, कुमोग करचें. हें जावन असो मोगाचो संकेत. देखून निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा जेजून कितें केलें? सिसांचे पांय धुले आनी म्हळें, जें कितें हांवें तुमकां केलें तें तुमी एकामेकाक करूंक जाय. देखून मनशा पुत आयला हेरांनी म्हजी सेवा साकरी करच्याक न्ही, बगार ह्या मनशा पुतान हांवें हेरांची सेवा साकरी करच्याक. देखून आमी एकामेकाच्या गरजां पावोल्ल्यांत हो मोग व्यक्त जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. कसो व्यक्त जाता? कोण बुकेतात ताका खावंक दिल्ले वरवीं, कोण ताणयता ताका पिवंक दिल्ले वरवीं, कोण उक्तो आसा ताका पांगरोवंक दिल्ले वरवीं, कोण बंदीत आसा ताची भेट केल्ले वरवीं, कोण पिडेस्त आसा ताची सेवे केल्ले वरवीं तो मोग उगडापे जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून तो म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद पडल्ल्यानो. कित्याक हांव बुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणयल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरोवंक दिलें, हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली, हांव आस्पत्रेंत आसलो तुमी सेवा केली. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या कोरोनाच्या आकंताच्या काळार सोम्याचो मोग करचो आनी तो मोग हेरांतय वांटून घेवचो हो आईन वेळ. अशें करूंक देवाचें उतर आमकां उलो दिता. आनी अशें केल्ल्यांत कितें जाता? पळया आयच्या सुवार्थेंत दुसऱ्या त्या अवस्वरांत म्हणजे दुसऱ्या पॅराग्राफांत जेजू म्हणटा, म्हजो संतोश तुमचे थंय आसोन तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती हांव तुमच्या लागीं उलयतां. पळया म्हजो संतोष, जेजू संतोष भरीत आशिल्लो, जेजू केदाळे रडलेलो ना, दुखांत आशिल्लो न्हय, तो निराशीपणांत आशिल्लो न्हय, संतुश्ट. कित्याक देवाचो भरपूर मोग ताणें आपणाचो करून घेतलो. तो मोग ताणें आपणातय दवरुना, आपणातय तो दवरलो जाल्यार, तो मोग ताणें हेरांतय वांटून घेतनातलो जाल्यार तो निराशी जातो, तो रडकुरो जातो, तो कंगाल जातो, तो देदोस्पर जातो. पूण तो देवातान मोग जोडलेलो मोग तो निरंतर हेरांतय वांटून घेतलो. देखून तो संतुश्ट जालो, संतोषपुरी जालो. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एका टांकींत उदक रावल्यांत म्हणचे त्या
उदक रावलेले तासा जाल्यार तें उदक पाड जाता, ताका शळो म्हणटा, तें 5व्या रंगाक बदलता. जावंक पुरो एका टांकींतलें एका बांयतलें वा तळ्यांतलें उदक, तळ्यांतलें रावलेले तासा जाल्यार. पूण त्या टांकीक एका पायपान उदक पडोवन तें वळोंत गेलें जाल्यार त्या टांकींतलें उदक नितळ उरता. ती टांक पळयतना खुशी जाता आनी त्या टांकींत एक जीव आसा. तशेंच तळ्यांत रावल्या तळ्यांत एका पणकुल्यांत उदक रावलेडेत आसा जाल्यार तें 5व्या रंगा बदलता, शळो म्हणटा, पाड जाता. जर तर तें तळ्यांतलें उदक वळोन आसा जाल्यार तें एकदम नितळ शुद्ध आसता आनी तें पळया म्हूण जाता, थंयसर या म्हूण जाता, थंयसर उदक पिया म्हूण जाता. तशेंच देवाचो मोग आमचे थंय आसलो तो आमचे थंयत दवरलो जाल्यार थंयसर सगळें पाड जाता, थंयसर घाण पडटा, थंयसर निराशपण, थंयसर खंत, थंयसर बेजाराई. कित्याक तो मोग हेरान थंय वांटून घेवंक ना. हेरान थंय वांटून घेतलो जाल्यार ती दादोसकाय, ती तृप्ती, ती संतोश, तो एक संभ्रम, थंय उल्हास. आनी ह्या संदर्भार तूं केदींकच निराशी जावचो नाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून तुजो म्हणटा म्हजो संतोश तुमचे ते आसूं, तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर ह्यो संगती हांव तुमचे सांगी सांगता. हांवें हो म्हजो उपादेश, हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. पळया, हांवें देवाचो मोग जोडला तो तुमचे थंय वांटला, देखून हांव संतोश भरीत आसा. तुमी म्हजो मोग जोडटात तुमचे थंय दवरचो न्ही, तो एकामेका थंय वांटून घे जाय. तो तुमी संतोश भरी जातल्यात. आपल्या इश्टां पासून आपलो जीव दिवचे प्रासवर तो मोग दुसरो ना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून तो म्हणटा पळया, इश्टणे खातीर इश्टा खातीर जीव दिवचे कितले जाण आसात. आमी पळयता म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो पवित्र पुस्तकांत जोनाथन आनी दाविदाचो इश्टाघात, जोनाथन आनी दाविदाची इश्टाघात तितली म्हळ्यार जोनाथन तो दाविदाक वाचोंक सोदतालो. साऊल राई दाविदाक जिवीशी मारूंक सोदतलो जाल्यार हो जोनाथन साऊलाचो पूत दाविदाक जायते पोटी तो आपायांतल्यान ताणें राखिल्लें आसा, दाविदा खातीर आपलें समर्पण केल्लें आसा. तांचो मोग इतलो की ते आपल्या इश्टापणाक ते एक वर्ते एक साक्षी जावन आसात. आमी पळयता संवसारी जिवितांत जायतीं फिल्मां आसात. जावं पुरो शोले हिंदी पिक्चर आसले, शोले अमिताभ बच्चनाचे आनी धर्मेंद्राचे पिक्चरांत ते इश्ट एकामेका खातीर मोरा पर्यंत कशे ते विश्वासी रावले. पळया, विश्वासी रावले. ए दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना तोडंगे म्हणून हे पद आसा. कित्याक म्हळ्यार संवसारी जिवितांत जिवाक जीव दिवचे इश्ट आसा जाल्यार ताच्या वर तो इश्ट सोमी आमचो म्हणलें सत सोमी आज आमकां दिता, सोमी आमकां दिता. देव तो तरी त्या समामसपणाक लब्धवन रावूंक ना, तो आमचो इश्ट जालो आनी आमचे खातीर ताणें जीव पर्यंत दिलो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून तो म्हणटा जर तर हांवें सांगिल्लें, हांवें फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. पळया, इश्टाचें उतर आयकता, इश्टान सांगिल्लें बरी करता, एकामेका ते पुरक जावन आसात. तशेंच आमी जायचे म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो जें कितें देवा सोम्यान ताच्या बापातावन आयकलां तें सगळें ताणें आमकां कळीत केलां. आमी संतोश बरी सायजे म्हणलें इरेत्यान. देखून ताणें आमकां विसरून काडल्यात. आमी सोम्या विसरले न्ही, सोम्यान आमकां विसरून काडलां. आमी फळ दिसय, उरचें तसलें फळ दिसय, येतेश्ट मापान फळ दिवचें तसलें. गोड्डू रूख आमी जावचें न्ही. फळ दिनात आसलो अंजुराचो रूख आसलो तो कातरून उडयलो, तो सुकोन गेलो. फळ दिनातलो आंब्या रूख आमी दवरना, फळ दिनातले माडी आमी दवरना, फळ दिनातलो माड आमी दवरना, फळ दिनातलो कसलोच रूख वा फळ दिनातले कसलेच जड वा फळ दिनातली कसलीच वाल आमी दवरना, ती कातरून उडयता. फळ दिवची वाल आमी लायता, फळ दिवचो रूख आमी लायता, फळ दिवचें जड आमी लायता. देखून ह्या संवसारांत जर तर आमी फळ दिवंक शकना जाल्यार आमी जिवंक शकना, जिवंक फावो न्ही. आमी फळ दिवचें तसलें आमी व्यक्ती सांगूंक जाय. उरचें तसलें फळ, नासावचें तसलें फळ न्ही, उरचें तसलें. संत भक्तांनी केल्लीं कामां ती जावन आसा उरचें तसलीं फळ. आनी कोणें थोड्या आतंकवाद्यांनी केल्लीं, थोड्या गुंडांनी केल्लीं, थोड्या रावडींनी केल्लीं, थोड्या कुणीगारांनी केल्लीं कामां आसात ती उरचें तसलीं फळ न्ही, ती नास जातलीं फळां म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आज तुमी आमकां इतलेंच सांगता, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो, तो तुमकां दितलो. देखून तुमी मात्र म्हजो उपादेश पाळी जाय. हो म्हजो उपादेश
तुमी एकामेकाचो मोग करचो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो वो मोग देव वो मोग देव वो मोग देवातें आसा तो मोग देवातें आशिल्लो सोम्यान आमचो करून घेतलो आमकां दिलो आमकां ताचो कर्ण ताणें आमकां दिलो आनी आमकां आसलो सोम्यान दिल्लो तो मोग आमीच दवरचो न्ही आमी दवरल्यार निराशी जाता आमी दवरल्यार कंतिश्ट जाता आमी दवरल्यार बेजारान रावता आमी दवरल्यार आमी संतोश बरीत आसना तो मोग हेरान ते वांटून घेतिल्ल्यांत आमी दादोशी जाता संतोश बरी जाता आनी आमी संतुश्ट जाता म्हणले सत देवाचें उतर आमकां दिता ह्या मुखांतर आमी यथेश्ट फळ दिवं शकता उरचें तसलें फळ दिवं शकता आनी सर्गेच्या राजान बापा सवय मागीर मी बरीच जिवीत सांगता बाप आनी सोमी दोगी आमचे थंय जियेतात आनी आमी संतोश जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता असल्या चिंतपान आमचें जिवीत रुता करूंक आनी असल्या आकांताच्या परिस्थितींत देवाचो मोग सोम्यातावन आमी जोडून घेतलेलो एकामेका थंय वांटून घेवन संतुश्ट मनीस आमी जावंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. आमी उबी रावया त्रिएका देवात या सुलाम सभावर तुसारया सगळीं सांगता म्हणया सतमंता देवाक सरपदवेदारा बापा सर्गानी प्रितमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सम्या जपवीत रत्म्यावर गर्भे संभोवलो ओंकार मर्यादान जल्मलो पांच बिलगातांनी कोसोसले ताका कुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेबिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो बतून जिवान जालो सर्गाक सोडलो सरपदवेदार देवाच्या उजव्या बसला थंय तान शिव्यांनी मेल्ल्यान ती मिरस वेगळो येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोली पुस्तबे भक्तांचो एकतार पातकाचें बक्षण कुडीचें जिवानपण सासनाचें जिवीत आमेन. ओ आमचो बाबार्थ वो पुस्तबेचो बाबार्थ वो उसारूंक आमकां उडवीक आनी अभिमान भोगता ह्या बाबार्थान आमची गरजो आमच्या आशा आमच्या अत्रेक सोम्याच्या सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळ आमी समर्पिया. तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जेजून दाखयल्ल्या मोगाच्या वाटेन सोमकोन उतरांत तशें करनेन जेजू साक्ष दिवंक आनी जेजून आमकां दिल्लो तो मोग हेरान थंय वांटून घेवंक कृपा दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय तशें सामाजीक मुखेल्यांनी ह्या कोरोना आकांताच्या काळार प्रामाणीकपणी सावन वावरूंक मनशापणाच्या शेगुणांनी सर लोकांची सेवा करूंक जतन करूंक आनी ह्या मारेकार पिडेशिडेंतले आमी सगळ्यांनी बाचाव जावचे दिशेन वावरूंक जायसची कुर्पे देणी तांकां फोव कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक प्रायवंतांक पिडेस्तांक अस्वस्थ आशिल्ल्यांक तशेंच कोरोना पिडेन कश्ट दिल्ल्यांक तुजे काकूळ तूं दाखय पिडेस्तांची सेवा करच्या सर्व धाकट्या नर्सांक सेवाकांक तूं पाव तांची सेवा मोगान करूंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या कुर्पेन सत्तेन बर तांकांय राखून सांबाळ म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर्व युवा जनांनी भुरग्यांनी तांच्या तरणाटे प्रायर माध्यमाक ओळख जायनासतना माध्यमाचे गुलाम जायनासतना वायट सवयांक वायट इश्टगाती वायट फ्रेंडशिपाक बली जायनासतना क्रिस्ताच्या शेगुणांनी वाडोवंक वडिलांक मान दिवंक गौरव दिवंक पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे बावर्ती जिवीत सारूंक जायसची कुर्पे दिनी तांकां फोव कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक हे मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भक्तिकांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तुज्या कुर्पेच्या बेसांवांनी भर जे देवाचें उतर तीं आयकतात ते आपल्या जिवितांत रुता करूंक आनी देवातान जोडलेलो तो मोग हेरान थंय वांटून घेवंक आनी सोम्याचे घरे पाटलावदार जावंक आमी हर एकल्यांक तुजी कृपा दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक परगांवांत आसात आमची भाव भयणी तांकां तूं राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत भद्रते फोव कर तांच्या वावटीचो फळ येतेस्त मोपान तांकां फोव कर सर वायटांतले विघ्नांतले अवघरांतले पिडेशिडेंतले तांकां निवार म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक एकडी बरदोळे दांपया आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. आमची जायतीं भाव भयणी कोरोना पिडे वळख जावन आस्पत्रेंत आसात अस्वस्थ आसात जायत्या जाणांची पिडा बळान विस्तारते आसा आमच्या गांवांनी आमच्या फिरगसांनी आमच्या हळल्यांनी ती पावल्या ह्या संदर्भात सर्व आकांतांतले वायटांतले विघ्नांतले निवार अशें मागया. सरकारान जगती मेटां काडूंक देवाचो आदार मागया विविध लोकांचो सहकार आदार मेळो असो मागया. लोकांनी जागृतायेची मेटां काडून बेश्टेन सरकारान दिल्ले आदर्श मोडी नासतना ते पाळूंक कृपा आनी आदार मेळो असो आमी मागया. सर्गींच्या भूमोगाळ बापा तुजे मुखार उबारलेली ही आमची मागणी तुका आमी समर्पण दिता. संवसार जिविताच्या पैणार आमी आसतना
तुझं मोग तुझ्या पुता जेसून तो आपणासो करन आमचे ते वांटून दिलो आनी तसो मोग ताचे तोंड घेतलेलो आमी आमचे तें दवरनासतना आमी हेरान तें वांटून घेवन संतुश्ट जावंक तूं आमकां आपोवणें दिता असले आपोवण्या सरी जाल्ल्यांची जिवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दाबान पेटो हाडून आयल्या कानिको घे बापा मोगांत्यो भक्ती पोनान आमी येता वायन मुडो भेटून दिता सर्व आमचे समर्पिता आशीर्वादीत कर म्हूण मागता. म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सदपदवेदार देवप्पा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस दावा सुस्पर म्हणून घे. प्रितीच्या भोवमोगाळ बापा कोणेय जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे प्रासवड मोग ना म्हूण जेजून आमकां उगडापो केला आनी ताणेंच न्हय इश्टा पासत पूण आमा दुस्माना पासत कुर्सार आपलो जीव दिलो ह्या ताच्या उतरावरत्या चिंतनावरत्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी ताच्या बळान तीस मोगाची वाट धरूंक आमकांय फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका वाकुण्णो फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण दें करून ह्या उत्तम काळात तुजी महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली सासनाच्या जिविताक जल्मली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बाबार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गीची आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्या नवें जिवीत उपजता देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळपाक निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, povit, povit darbaraso, serves portus, sargani solsar bola, tuja ui baba, unsegi tu kaje, unsegi tu kaje. उलसगी तुका जय 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 उलसगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे उलसगी तुका जय 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 उलसगी तुका जय.
मग भावानो भयणीनो भोव पवित्र घडयात आमी संभ्रमता हे संदर्भार सगळे आमचे जिवीत आमची कश्ट आमच्या आकांत सोमयेच्या पांयां तळा कुडी रक्ताक आमी समर्पण दिवया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडता सोंगूट परगटुया सोम्या जेजू आमी हो बुंडो काता आनी हे कासिंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळे संवसारांत विस्तलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पिटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मुगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बुरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्या देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवान जुजय भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जुतात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सजनाच्या सजना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सुडोंदराची आजना मोतीन दवरना देवातान जोड घेतलेलो मोग सोमयान आमकां दिलो सोमयेतान जोड घेतलेलो मोग आमी आमचे देन दवरिनासतना हेरां थंय वांटून घेवंक आनी संतुश्ट जावंक देवाचो आदार आनी कृपा मागोन सोमयान शिकलेले मागणें सांगात मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे आसलेले आमचे तांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दैकुण्याची वितान समाधान संतोश आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदारकां कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. तेरा जोडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची कागूत कर
देवाची शिळी संसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. सगळी आमी दिंबी गेली हां. प्लीज जावन आसा जिवंत देवाची शिळी आमा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसावन ह्या संवसारी आयिल्ली. देवा ती असलेलो मोग आमचे ती घेवन आयिल्ली. तो मोग आमकां दिल्ली. ताचेतून घेतलेलो तो मोग आमी आमचे ती मात्र दवरिनासतना हेरां ती वांटून घेवंक बऱ्या करण्या मुखांतर सेवे साखरेच्या जिविता मुखांतर हेरां ती वांटून घेवंक उलो दितात. आनी ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका खबर ना, पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. मगळ भावनो भयणीनो, क्रिस्त प्रसाद सुवेळो जेजूचें मांस आनी रगत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार सेवंक आमकां साध्य ना, पूण आत्मीक रुपान सुमयाक सेवचे प्रयत्न करया. अत्रेक सुकुमगार आमी सेवया. हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोकळच्या दिता हावलो. मोग करूं एकामेकाचो, सुमया तुवें केलोय तसो. सेवाक जावच्या पेल्यासो, सुमया आदार दी कुरपेसो. मोग करूं एकामेकाचो, सुमया तुवें केलोय तसो. सेवाक जावच्या पेल्यासो, सुमया आदार दी कुरपेसो. प्रार्थुया. प्रितीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुज्या आज्ञा पाळूंक जेजू तुज्या मोगांत सदां जियेलो, तशेंच ताच्यो आज्ञा पाळून आमी ताच्या मोगांत जिवचें म्हूण ताणें आमकां सांगलां. सदांच पूण भोव कर्ण ह्या सतोळ्यांत ह्या ताच्या उतरा प्रमाणे चलोवन आमचें चलतें किरकोळ जिवीत बाळटा तसल्या फळांनी सुफळ करूंक आनी अशें जेजून बसयलेलो संतोश आमचे भितर सांबाळूंक आमी अत्रेकतांव. ह्या खातीर तुज्या मोगाच्या आत्म्याक आमच्या काळजांनी जियोंक धाड म्हणून मागतां. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगळ भावानो भयणीनो, बवर्तान शिस्तीन भक्तीन ह्या मिसाच्या बलिदानां वांटली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां. देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागतां. ह्या मिसाच्या बलिदानाक बोवा बुरब्याचें संगीत दिल्ल्या भाऊ मॅक्सी तुका देव बरें करूं. वाचपाक वचलेल्या भयण विल्माक, सगळी मिसाची मांडावळ घाल्ल्या भाऊ जॉयसनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मिसाचें चित्रीकरण करून माध्यम मुखांतर तुमी पळोवन देवाच्या आशिर्वादां जोड घेवच्या दिशेन वावुरतात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल ताचो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगुळ्ळी, अविनाश गंगुळ्ळी कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार वावुरता. देवाची आशिर्वादां तांचेर तांच्या मिसांवाचेर मागता. मगळ भावनो भयणीनो, तुमी जाणात कोरोनाचो दुसरो अवंतर भोव भिरांकूळ रितीन आमच्या देशांत विस्तारून आसा. सगळ्या देशांत विस्तारला. लगभग दिसाक 3.5-4 लाख पर्यंत केसी आमकां मेळून आसात. कर्नाटकांत 50,000च्या वयर केसी आमकां दिसाक पळोवंक मेळटात. ही फकत बेंगलुरू, मुंबई, दिल्ली तसल्या महानगरांत मात्र न्ही, महासिटींत मात्र न्ही. आतां हळड्यांत ही पिडा विस्तारल्या. हळड्यांतलो जायतो लोक आस्पत्रेत दाखल जाता. आमच्या मंगळुरांत, उडपींत
1,500च्या की वयर दिसाक केसी येतात. असले संदिग्ध परिस्थितीर आमी आसां. ह्या संदर्भात आमी जागूर रावचें भोव गरजेचें. सरकाराचे नियम आसा, लॉकडावन आसा, देखून सरकार कितें म्हणटा आमी घरा भितर रावसय. गरज असल्यार मात्र संदिग्ध परिस्थितीर भायर येसय, घरा भितर रावसय, तुमची जतन करीसय. हेरांकी पिडेक वळख जायनातले बरी, तुमी इम्पिडेक वळख जायनातले बरी जतन करीसय, सत्राय सांबाळीसय म्हणून सरकार तवळ तवळ सांगता. हेंस पवित्र सभाय सांगता, आमी तुमकां सांगता, सत्राय सांबाळा. बेस्टेन्स येणे तेणे भोवू नाकात. लोक एकवटच्या जाग्यांनी तुमी बेस्टेन्स वेचे न्ही, घरा भितर रावा, थोडे दीस रावा, थोडे दीस अंतर सांबाळा, सॅनिटायज वापरा, मास्क घाला आनी खंडीत तुमी तुमचो जीव वाचोवंक सोदतल्यात. जायते याजक आमच्या भारतांत देवाधीन जाल्यात, जायते धर्म भयणी देवाधीन जाल्यांत, जायतो लोक देवाधीन जाला. तांच्या आत्म्या खातीर मागया. आमकां तसली परिस्थिती येनातले बरी देवाची कृपा आमचेर मेळ्ळो म्हूण मागया. आमी एका खातीर मागया, एकामेका खातीर मागया. आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. सगळीं आमी दिमी घालया, देवाचो आशिर्वाद घेवंक आयती जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगरता. तुझ्या मोगा उजा काळीज आमचे लासता. सेवा तुझी करू उर्बेन मुखार सरता. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगरता. मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद आमकां. भगीन क्रिस्ताचे कृपेन आमच्या देवा आमच्या दस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.